नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या टी टायम खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. तिवाय वाडो कळंगूट कॅसिनोत जुगार खेळपाक आयिल्ल्या गटां मदीं वाद जावन एकल्याचो केलो खून. इश्टानूच केलो इश्टाचेर सुरयेन हल्लो. सध्या दुबावीत आसा फरार. कुडचडे सेक्स स्कॅन्डल प्रकरण. सोहम स्नॅपचॅट आनी इंस्टाग्राम वयल्यान फसयतालो चलयांक. क्लासी अटेंड करिनासतना भोंवतालो हेर शाळांनी. इंधन तशेंच गॅसीच्या पर्यायांचेर दियात भर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो राज्याक सल्लो. इंधन संकश्टाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्याची जाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं बसका. आप पक्ष भाजपाचो एक फ्रंट म्हूण करता काम. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरांचो सणसणीत आरोप. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर काँग्रेस आनी भाजपा मदींच आसतली लढाय. पाटकरान केलें स्पश्ट. मडगांव नगरपालिकेच्या गार्डनात येवपी प्रस्तावित प्रकल्पा आड काँग्रेस फुडारी चिराग नायकाचें आमरण उपोशण आसा सुरू. मागण्यो पुराय जायना मेरेन उपोशण घेवचो ना फाटीं. हेरांचो चिराग नायकाच्या उपोशणाक तेंको. बायलांक सुरक्षा दिवपा खातीर भाजप सरकार थारला अपयशी. काँग्रेसीचो आरोप. कुडचडे सेक्स रॅकेट प्रकरण. बायलां तशेंच चलयां आड वाडपी गुन्यांवाचेर महिला काँग्रेसीन काडलो मोर्चा. आतां खबरो विस्तारान. स्टायलिश रावप आनी व्हडल्यो गाडयो घेवन सानपिरायच्या चलयांक फसोवन तांचे कडेन लैंगीक संबंद दवरले उपरांत ताका ब्लॅकमेल करतालो. स्नॅपचॅट आनी इंस्टाग्राम ह्या ॲपांतल्यान चलयांक फसयतालो. गुन्यांव फाट्यान बिरेस्तारा सोहम नायकाच्या घराचेर धाड घालून कांय गॅजेट्स जप्त केल्यात. उपरांत ही म्हायती मेळ्ळ्या. स्नॅपचॅट आनी इंस्टाग्रामा वयल्यान चलयांची फसवणूक. सोहम हो केप्यां सरकारी महाविद्यालयांत तिसऱ्या वर्साचें शिक्षण घेतालो. मात तो आपल्या क्लासीन बसच्या परस लागसरच्या हेर शिक्षणीय आस्थापनांनी वचून बसतालो. खंयचे सुंदर चली दिश्टी पडले की ताचें नांव सोदून इंस्टाग्रामा वयल्यान ताचे कडेन संपर्क करतालो. चलयांच्या सौंदर्याची स्तुती करून तांकां भुलयतालो. उपरांत तांकां भोंवपाक व्हरता अशें सांगून अनवळख्या सुवातेर व्हरून लग्नाचे हायस दाखोवन तांचो फायदो घेतालो. उपरांत तांचो व्हिडिओ काडून तांकां ब्लॅकमेल करतालो. चड करून स्नॅपचॅट ॲपा वयल्यान चलयां कडेन संपर्क करतालो अशें समाज वावरपी अवधा वेगसाचें म्हणणें. जेन्ना खंयचे चलयेक सोहम फसयतालो तेन्ना तो ताच्या भयणी विशीं वा इश्टिणी विशीं म्हायती मेळयतालो आनी मागीर तांकांय आपल्या सापळ्यात ओडून घेतालो. अशा तरेन तो एका घरांतल्या 2 भयणींक जाल्यार दुसऱ्या कुटुंबांतल्या 3 भयणींक आपल्या जाळ्यात तोडून घेतालो. सोहमाच्या काम वासनेक बळी पडपी चडश्यो चलयो 15 ते 18 वर्सां परस चड वर्साच्यो आशिल्ल्यो. पुलिसांक मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ताच्या लैंगीक त्रासाचो बळी पडपी चलयो आतां मेरेन 20 परस चड आसा. ह्यो चलयो फकत कुडचडे आनी लागसाच्या वाठारांनीच न्हय तर गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो आसात अशी म्हायती मेळ्ळा. ताच्या काम वासनेची बळी पडपी चलयो 10वी ते कॉलेजीत शिकपी आसात अशीय म्हायती मेळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जैव इंधन, सौर उर्जा, गोबर धन, विजेचेर चलपी वाहनां आनी पायप नॅचरल गॅस जोडणी वाडोवपा सारक्या पर्यायी उर्जा स्रोतांक चालना दिवपाच्या यत्नाक गती दिवची अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राज्याक केलें. तशेंच राज्याच्या सक्रीय सरकारांतल्यान तेल आनी सैमीक वायूचो देशांतर्गत सोद वाडोवपाचें म्हत्व तांणी स्पश्ट केलें. अस्तंत आशियांत हालींच घडिल्ल्या घडणुकांक लागून निर्माण जाल्ली परिस्थिती आनी ताचो भारताचेर जावपी संभव्य परिणाम ह्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शुक्राराक राज्याचे मुख्यमंत्री आनी राज्यपाला वांगडा व्हिडिओ कॉन्फरन्सावरवी बसका घेतली.
मडगाव नगरपालिकेच्या गार्डनात येवपी प्रस्तावित प्रकल्प आड काँग्रेस फुडारी चिराग नायकान आमरण उपोषण चालूच दवरिल्लें आसा. मागण्यो पुराय जायना मेरेन उपोषण चालूच दवरतलो अशेंय ताचें म्हणणें. ह्या उपोषणाक युवा काँग्रेसाचे अध्यक्ष अर्चित नायक, प्रदीप नायक, श्रीराम रायतुरकर आनी सावियो कुतिनो तशेंच हेरांनी चिराग नायकाची भेट घेवन आंदोलनाक तेंको दिलो. सांगपाचें म्हणल्यार सगळे मुद्दे हांवें पयलींच्यान तुमचे मुखार मांडिल्ले आसा. पूण डायरेक्ट हांव आतां वेगळे मुद्द्यार येता. पयर हांवें डिक्लेअर केल्लें की कालच्यान फ्रॉम 8 AM ऑनवर्ड्स हांव हंगर स्ट्रायकाचेर बसतलो टील 6 PM. तो काल हांवें एक्सटेंड केलो आनी अजून हांव हंगर स्ट्रायकाचेर आसा. तो कित्याक तें सांगता तुमकां. काल आमी ह्या मुद्द्याचेर जेन्ना उजवाड जेन्ना हाचेर पडलो आमी सगळ्यांक सांगलें की अळंग तरेन हो एक स्ट्रक्चर वेगळे तरेन पास केल्लो आसा फॉर वेरियस रिजन्स. ह्याचेर हांव 3 दीस जाले उलयत आसा. काल आमच्या चेअरपर्सनान लोकांक मिसगायड केलें. वेगळे तरेन तांचे मुखार एक वेगळो विचार मांडलो ज्याचो हांव विरोध करता म्हणून हांवें म्हजो हो हंगर स्ट्रायक एक्सटेंड केलो. तो म्हणटा हे रिनोवेशन क्लियर कट इट इज. आमी हे स्टडी केला न्ही. क्लियर कट दिस इज थ्रू GSIDC. Demolition of the existing structure and the construction of 2-storied structure. 3,96 लाख. हे ताका वाचपा येना जाल्यार हांव आनी कितें करूं. आतां तांकां युसेजाचेर प्रश्न आसा. कम्युनिटी हॉल, रेस्टॉरंट काल ताणें वेगळेच तरेन सांगलां एक रॅम्प करतले वयर सिनियर सिटीजनाक बसपा मेळटलें. कोणाक कांयच खबर ना. दुसरें ताणें वेगळे तरेन परत पब्लिकाक मिसगायड करपाचो प्रयत्न केला. हो 3,96 लाख फक्त ह्या बिल्डिंगे खातीर. तो म्हणटा व्हडलें प्रेझेंटेशन दिलां जाका हांव कार्टून म्हणटा. तो म्हणटा सगळे नवे बाब तो म्हणटा हो 3,96 खंय फक्त ह्या बिल्डिंगेचेर न्ही जनरल मेंटेनन्स ऑफ द हे गार्डन म्हणून सगळें एक प्रेझेंटेशन दाखयलां. जो कोण मडगांवचे इश्यूज काडटा आमी सदांच त्या व्यक्ती बरोबर सदांच आसतले. कित्याक मडगांवक एटेन्शन जाय ते जाय. एज फार एज दीस प्रोजेक्ट इज कन्सर्न आमी ऑलरेडी RTI फायल केल्ली आसा इन द म्युनिसिपालिटी एज वेल एज GSIDC आस्किंग फॉर ऑल द प्लॅन्स बिकॉज आमकां ते कळपा जाय एक्झॅक्टली कितें तें. आनी आमचे स्टायल ऑफ फंक्शनींग तशेंच आमी पयले सगळें इन्फॉर्मेशन हातीक घेतात आनी मागीर ती स्टडी करून आमी ताजेर हें करतले. समजला. एट द सेम टायम आमी एक सेपरेट लेटरूय केल्ली आहा की जेन्ना हें आहा इतले डावट आसा लोकांक समजला जाल्यार तो टेंडर प्रोसेस सस्पेंड करचो. हे आमी सेपरेट लेटरूय केल्ले आहा एपार्ट फ्रॉम RTI. समजला. आज जेन्ना हे गार्डना आमी उलयता जाल्यार गार्डनाक कितली हिस्ट्री आहा ती हांव सांगपाक सोदतालें एक्चुली. हें सपोज गार्डन आज हे भाशेन आसा जाल्यार आमी एक मनशा विसरपाक शकना आनी तो म्हणल्यार अब्दुल जवेरभाई भवानी. समजला. ह्या मनशान हें चिल्ड्रन्स पार्क कन्स्ट्रक्ट केल्लें थ्रू फॉर आगा खान. समजला तुका. आनी ताजे उतरांनी कित्याक आमी तेजे कडेन कितले पाट संपर्क आज तो ना. सो ताणी सांगिल्लें आमकां की हें पार्क बांदपाक 300 वर्करां जाय पडले. 300 वर्कर्स वर्क फॉर 90 days डे एंड नायट आनी तो सगळो इतली ब्युटिफूल गार्डन खूब केल्लो. कालच्यान चिराग नायक जो काँग्रेसीचो लिडर आनी यूथ बिझनेसमॅन हो हांगा गार्डनाक उपोशणाक बसला. ताचें म्हणणें आसा की हांगा जी प्रपोज्ड मल्टी पार्किंग बिल्डींग आसा ती नाका आमकां. ती मडगांवकाराक नाका कारण मडगांवचो हो जागो सेफ उरपाक जाय. एक गार्डन हें डोनेट केल्लें आनी हांगा बिल्डींग नाका. हांगा कसलेंच हें नाका कारण ह्या बिल्डींगेक जवळ जवळ 4 कोटी रुपया मोडटात आनी हो पब्लीक एक्सचेकराचो वेस्ट मनी जो आसा तो वेस्ट जाता. सो काल सकाळीं चिराग नायक बशिल्लो रातचो तो हांगा गार्डनाक रावलो. ताका वाडटो सपोर्ट सद्या लोकां कडल्यान मेळटा. आज कालच्यान लोक ताका येवपाक मेळत आसात. एडवोकेट क्लियोपात कुतिनो मागीर वेगवेगळे समाजातले लोक ताका मेळपाक आयले. आज सकाळीं यूथ काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट अर्चित नायक ताका मेळ्ळो. शॅडो कावन्सिलान ताका आपलो तेंको जाहीर केल्लो आसा. त्याच बरोबर विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव, काँग्रेसीचो पार्टी प्रेसिडेंट अमित पाटकर हांणी ताका फोनार आपलो तेंको जाहीर केल्लो आसा. आनीक समाजातले वेगवेगळे तरांतले लोक ताका येवन हांगा मेळत आसात. ताका ताजी वासपूस करतात, ताचे कडेन उलयतात, आपलो सपोर्ट ताका तेंको जाहीर केल्लो आसा. आनी हो एक जो आंदोलन जे चिरागान उबी केल्लें आसा तें आतां सद्याक मूळ धरपाक लागला. ताका घटसाण येवपाक लागल्या. ताका लोकांचो तेंको मेळपाक लागला. चिरागान सांगिल्लें की आपण कोणाकच उलो मारनाशिल्लो पूण आपूण जो पर्यंत कॅन्सल जायना तो पर्यंत हांगा बसतलो. त्याच मुद्दती चेअरपर्सनान काल एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी ताणें सांगलें की आमी हांगा मल्टी स्टोरी बिल्डींग बांदनात जाल्यार आमी हांगा फक्त जी शेड आसा एक्झिस्टींग जो स्ट्रक्चर आसा तो रेनोवेट करतात आनी ताजे नंतर ताजे वयर एक
चेंजींग रूम आणि एक बसपा खातीर लोकांक बसपा खातीर हांगा थंय स्पेस करतले इतलें तांणी सांगिल्लें आसा. पूण चिराग नायक म्हणटा की जो ओरिजिनल प्लॅन आसा GSIDCचो त्या प्लॅनाचेर हांगा बिल्डींग दाखयलें आसा, वेगवेगळे स्ट्रक्चर दाखयलें आसा, तातूंत भितर रेस्टॉरंट दाखयलें आसा. सो आपूण हें कशेंच जावपा दिवपाना म्हणटा तेमी खातीर मडगांवचें नांव गौरव प्रभू मडकय. सांगे तारीमळ वाठाराक जोडपी रस्त्याचें काम कितलोसोच तेंप जालो प्रलंबीत आशिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या. ह्या विशीं सांगेचे थळावे नगरसेवक सांग्या पुला लागसर एकठांय आयले. ह्या वेळार पुलीस तशेंच मामलेदार हजर आशिल्लो. ह्या रस्त्याचें काम करतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्लें अशें थळावे सांगतात. मात ह्या कामाक कळाव जाल्ल्यान तांणी नाराजी उक्तायल्या. मजगतीं ह्या विशीं सोमारा चर्चा जातली अशेंय संबंदीत अभियंत्यान सांगिल्ल्याचें थळाव्यांनी सांगलें. सो ह्या रस्त्याक लागून आमी ल्हान आसतना भाटकारांक हें करून झगडून ह्या भाशेन उडया आहल्यो सगळ्यो. ह्या उडी मोडून भाटकारांक झगडून आमी इस्कुलाचे ड्रेस घालून पुलीस स्टेशनार बसून हो रोड केल्लो. मागीर डांबूर कोणें घालूं, PWDन घालूं, कोणें घालूं, आमकां तेन्ना का. पूण रोड आमी पयलीं केल्लो आनी ह्या रोडाचेर आमी उलयतना आमकां भरपूर सांगात दिल्लो कोण, आमचो कावन्सिलर तेन्ना मिंगेल मार्तनस आसलो. सेकंडली त्रिशूल कशें मिंगेल सर, नेल्सन आल्बुकेर आनी मिंगेली डिकोस्टा तेणे एक त्रिशूल अशें धरलें आनी आमी खूब मेहनत करून हें करून आमी हो रस्तो करून हो रस्तो आमी केल्लो. आतां हो रस्तो आतां ब्रीज बांदता आमी. वी आर नॉट ओपोज ऑफ दी ब्रीज, वी आर फॉर ब्रीज, बट वी वॉन्ट कितें आमकां रस्तो खंयच्यान बायपास रोड खंयच्यान आसा हो आमकां तेणी दाखोवचो. हें आमकां दाखोवपाक आमी आमदार 2 फावट येयलो. आमदार थंयच्यान 30 मिटर फिलिंग करून हिंग झिरो करता म्हणटा. आमदार तेजेर झिरो करपाक पावलो ना. प्रमोद सावंत येयलो, प्रमोद सावंता मेळ्ळे. प्रमोद सावंतान तांकां सांगिल्लें जो पर्यंत तुमकां हें जायना तो पर्यंत सेट आउट जायना तो पर्यंत तांगे रस्ते हात लायनाका. पूण आयज पासून हो रस्त्याक आमकां दाखयना कित्याक, मॅप दाखयना कित्याक ते मागल्यार. थंय साळेबुलेसान लोकांनी पयशे काडून कवर मांडून दवरलो आसा पूण त्या रस्त्याकूय दामोर कित्याक पडना हेचेर मातशें आमदारान मिनिस्टरान आमगेले मातशें तेजेर लक्ष घालचें. सगळे गांवचे वाड्यावयले लोक आज एकठांय जावन मामलेदाराक आनी PIक हिंगा हाडलो. ताका आश्वासन घेतलें. कॉन्ट्रॅक्टराकूय फोन केलो. तेणें सांगलें मांडे येता म्हूण. पूण हांव एकूच सांगूं सोदतां आज मिडिया मार्फतल्यान, हांव 15 वर्साचो आसतना हे जमनीच्या हे रस्त्यातल्यान हांव चलोन येतालो तेन्ना हो रस्तो करपाक स्वर्गेश मिंगेलीन डिकोस्टा, मिंगेल मस्कारेन, थॉमास डिकोस्टा आमच्या रोजमानाचो घोव तांणी आनी ताच्या लोकांनी जे रस्त्या लागून मेहनत केले भाटकारा पर्यंत ते दिले आनी भाटकारा जबरदस्तीन हो रोड केलो. ते सायडीन ते आर्क आसा तें बांदलें आनी हो प्रमाणीकपणान रोड करून तारीमळकार लोकांक दिलो. त्या बद्दल आयचे हो रोड समज बंद जाता जाल्यार ह्याचेर आमदारान कडक एक्शन घेवचें. तेणीच दाखोवन दिवचें प्लॅनिंग कसो आसता GRCDन त्या लोकांक आनी ह्या लोकांची अन्याय जावची न्हू. पयलीं आमी CMा दाखयलो तेन्ना हो फिलिंग दोनी सायडी करून वॉल करून येता म्हूण सांगलो रोड तो जालो ना. म्हणटकीर हांवें तांकां सांगलें म्हाका हितूंतली कांय आयडिया ना आतां कितें जालें तें आनी तांकां क्लियर केलें आनी हांव उपरांत तुमकां सांगता म्हूण सांगलें. विदीन नेक्स्ट डे हांव मातशें भायर सरपा आहलो, देवा वचपा आहलो. त्या कारणाक लागून म्हाका मातशें प्रॉब्लेम जालें. तरी पासून हांव मेळ्ळो एक स्पेशली एक सावन्ना हाडलो आहा सर्वे करपाक. काम सारकी जायना म्हणून हाडायलें आनी तितूंत भितर मॅसेज येयलो आनी कावन्सिलर सपोर्ट करना म्हणपाक लागलो. अशें बाबा कावन्सिलर सपोर्ट करना न्हू. कावन्सिलर ऑलवेज लोकां बराबर आहा आनी कावन्सिलर लोकांक भिवपा जाय खरें बरें. हांव लोकांक भिता की लोकांक भिवन हांव उलयतां. मॅसेज बाब तुगे वाड्यार हे सगल्यांचे पूल हे हो मुगे वाडो आनी तुगे वाड्यार वचोन हांवें काम केलें ना न्हू. पूण तूं करनाका म्हणून तुका कर पूण कांयचे काय उलयनाका. कावन्सिलर इंट्रस्ट ना हें ना तें उलोवपा जायना. हो रोड सारको जालोलो म्हाकाय जायो आनी म्हाका दिसता हो सारको जातलो आनी बाबी ऑफिशियल येवपाय ते ऑफिशियल सारकी दाखयतले आनी केस इंजिनियर आहाय पळय ते टॅक्नीक तांकां खबर आसता. आमकां कांय आसना. आमी काडली जीवन तळ्यार लायली म्हूण जायना. आयज सांग्यावेले मामलेदार तेच बरोबर PI सांगेचे आनी पुलीस ऑफिशियल हे हिंगा येयल्ले कारण आख्खो चिखलमळ्यांतलो लोक हो हिंगा जमलेलो. जे भशेन आमी काल सांगिल्लें जावं शेरोफीन अंकल जावं बाब तातूश आनी बाकीच्यान जे सांगलेलें जावं आमचे जे लोक फेलिक्स अंकल आशिल्ले तांणी सांगिल्लें की आमी काम स्टॉप करतले. सो हें जेन्ना GSIDCच्या निलयालय आमी काल उरले तो हिंगा आयज एक्सप्लेन करपाक येवपा आशिल्लो जो DPR कसो आसतलो पूण ते कांय कारणान पावले ना.
आयज ताका आमी फोन केल्लो आहा, मामलेदारान इंटरव्यून जाल्लो आहा. आतां मंडे सकाळच्या 10 वरांचेर ते लोक हिंगा येतले. बाबा रस्तो चिखलमण्याचो कसो आसतलो ह्या लोकांक एक्सप्लेन करपाक. लोकांक एक्सप्लेन केल्या नंतर लोकांक कितें मिस्टेक्स लोक रेक्टिफाय करतले. लोकांक जरी जाय जाल्यार ते फॉरवर्ड वयतले, लोकांक जरी नाका जाल्यार ते क्लियर करपाक जाय, रेक्टिफाय करचें पडटलें. कारण बाकीचे जे पुलाचें काम आहा हें स्टार्ट उरतलें, फक्त हे रस्त्याचें काम आहा तें बंद उरतलें. सायबर क्राईम पोलिसांनी डिजिटल अरेस्ट फटवणुकीच्या प्रकरणात व्हडली कारवाय करीत केरळात दुबाविताक अटक केलो. सुमार 90,85,000 रुपयांची फटवणूक केला. दुबावित स्वतः TRAI आणि CBIचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून एका दादल्याक व्हॉट्सॲपाचेर धमकी दीत ताचे कडल्यान पयशे ट्रान्स्फर करून घेतले. या प्रकरणात सायबर पोलिसांनी दुबाविताक अटक केल्या असून फुडलो तपास सुरू आसा. गोयचो आवाज शुक्रारा संसदेत प्रतिध्वनीत जालो. दक्षिण गोयचो खासदार कॅप्टन विराटो फर्नांडिसान 0 वरां वेळार राज्यांतल्या गंभीर प्रश्नांचेर केंद्राचें लक्ष ओडलें. ह्या सगळ्या प्रश्नांचेर तांणी खर भुमिका घेतली. काँग्रेसीचो वाडत आशिल्लो प्रभाव, कलम 39 खाला जमनीचें रुपांतर, शाळा आनी महाविद्यालयाच्या लागसर वाडत आशिल्लो ड्रग्साचो धोको, गोयच्या तरणाट्यांक आनी संस्कृतायीक त्रासाचेर उपाय काडपाची गरज तांणी उक्तायत केंद्राक राज्य सरकाराच्या कामगिरीचे ऑडिट करपाचो सल्लो दिलो. ना जाल्यार खर निर्णयाची मागणी केली. आता ह्या आवाजाक केंद्र सरकार कसो प्रतिसाद दिता तें पळोवप म्हत्वाचें थारतलें. पळयात. कॅप्टन विरियातो. देव बरें करूं सभापती. हांव आयज उलोवंक सोदतां आमचे गोंय शार जे देवाचे देणे, जे आमकां देवान शेतां भाटां दोंगर रानां दिल्लीं आसा. एक ब्युटिफूल डेस्टिनेशन, टुरिस्ट डेस्टिनेशन, कितले शेकडे जाले. बट आतां सद्या असली परिस्थिती आयिल्ली आसा की आमी जे टुरिजम प्रमोट करता तो चड फोकस आसा काजिनोचेर. आनी गोंया आमकां लास वेगस जाल्लें नाका, कित्याक तरणाटे आसा, यूथ, ते बळी पडटा. दे गेट ट्रॅप्ड इनटू कजिनो कल्चर. त्या खातीर हांव एक रिक्वेस्ट करता, कित्याक सद्या आमचे कसले कसले कायदे हाडल्या, 39A हाडला आनी कित्याक आमचे जमनी सगळे विकीत आसा. सो आमच्या लोकांक खुबसो हुस्को जाल्लो आसा. नेक्स्ट म्हळ्यार आमची इश्कॉलां आसा, कॉलेजी आसा, थंय ड्रग पेडलर्स भोंवता. आमच्या वांगडीन डॉक्टर अमरजीत सांगलां की ड्रग पेडलर्स जाता पंजाबान, तशें गोंयांय आमच्या जाता. दीस इज अ डेंजरस थ्रेट मॅनेज टू यूथ आउटसायड स्कूल्स अँड कॉलेजीस. हांव सेंटराक रिक्वेस्ट करता की ऑडिट करात आनी NCB आसा तांकां एक बरो फोर्स दिवन विथ लोकल पुलीस दीस मॅनेज शूड बी स्टॉप्ड वन्स अँड फॉर ऑल. नाल्यार ह्या सरकाराक काडून उडया. देव बरें करूं मान्य सभापती. म्हापसा जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान लुत्रा भावांक धपको दिलो. भलायकी खात्याची बनावट NOC प्रकरणात गौरव आनी सौरभ लुत्राचो अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज न्यायालयान न्हयकारलो. रोमियो लेन नायट क्लबा खातीर दुबावितांनी बनावट कागदपत्राचो वापर करून सोऱ्याचो परवानो घेतिल्लो. Today the matter was fixed for orders on anticipatory bail. The court has pronounced the order that it is rejected. Both the anticipatory bail applications have been rejected. We are yet to get the detailed judgment. Only once thereafter we will be able to comment on what is our next course of action. So तुम्ही कितें हायकोर्टान गेला पळयल्याशिवाय करपाक डिफिकल्ट न्हय. कितें आतां ऑर्डर कितें आसा, वॉट इज वेट विथ द जज आमकां कांयच खबर ना. दिसूंक नाशिल्लें. आमकां पॉझिटिवली दिसतालें ग्रांट करतली म्हणून, कारण ताका अजय गुप्ताक ऑफकोर्स बेल ग्रांट केल्ली, कारण ह्या हातून आमकां केन्ना अरेस्टूच जावंक ना. सो वी आर नॉट शुअर वॉट इज वेट विथ द कोर्ट. त्यांचा ग्राउंड तसाच आशिल्लो की अजून तांकां पोलीस कस्टडी मेळोंक ना, जाय तें इन्व्हेस्टिगेशन मेळोंक ना. हय, पण आमी तेंच आर्ग्यू केल्लें. आतां सगळें ओरिजिनल एलिजिटली फॉल्स डॉक्युमेंट एवरीथींग इज विथ देम म्हणून. आमची आतां कितें गरज आसा कस्टोडियल इंटरोगेशनान, दॅट इज वॉट वी हॅड आर्ग्यू. आनी आमी तें सायनूय करूंक ना. आमचे कडेन तें NOC येवंकूय ना, येवंकूच ना जाल्यार सायन थंयच्यान करचें म्हणून आमी सगळें आर्ग्यू केल्लें. सो वी विल हॅव टू सी हाव द कोर्ट हॅज डेल्ट विथ आवर आर्ग्युमेंट्स. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी चेक्ड बाय दोतोर मोहिमेविशीं म्हत्वाची म्हायती दिली. ह्या मोहिमे अंतर्गत 40,000 बायलांची भलायकी तपासणी केली. कांय जाणांचेर फुडलो उपचार लेगीत सुरू आसा. गोंयच्या बायलांची सरकाराक काळजी आसा देखून ही मोहीम राबयल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
चेक बाय दोतोर ही कॅम्पेन आम्ही 8 मार्च या दिसा सुरुवात केली. चेक बाय दोतोर इतक्याच खातीर कारण काळजी तिची जबाबदारी आमची. घरातल्या पुरुषाची जबाबदारी आसा एखाद्या महिला भगिनीची काळजी घेवची. म्हणून म्हणटा आमी 40 वर्सां उपरांत जी दुयेंतां जाता त्या दुयेंताचो जर डायग्नोज जालो ना जाल्यार ताज्या उपरांत म्हणजे तिका ट्रिटमेंटूय खूब तेंप घेवची पडटा आनी ताच्या खातीर टायम आनी पयशे आनी हेल्थ हे तिनूय गोश्टी बिगडटा. पण आमी वेळार जर काळजी घेतली, वेळार जर डायग्नोसीस केली जाल्यार ती दुयेंतां जावपाक शकना. दोतोरान जे आत्तां सांगलें म्हणजे आमी तर म्हणटा की दर वर्सा 40 वर्सां वयल्या पिरायेंतल्या बायलेंतल्यान हे कंपल्सरी करपाक जाय. नो डावट आतां 40 वर्सां वयल्या दादल्यांनी बी करपाक जाय. बट ते एकदां करतात, बायलां आपापल्या आरोग्या कडेन दुर्लक्ष करतात, घोवाक तपासणेक धाडटात पण आपूण केन्ना वचना. म्हणून हे फावटी ठरयलें की महिला दिनाच्या निमित्तान आमी ठरयलें की हय आमच्या महिला भगिनींची काळजी घेवची आनी काळजी तिची जबाबदारी आमची आनी चेक बाय दोतोर ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सगळी सुरवात केलें. आतां तांच्यांनी म्हटलें त्या प्रमाणे हितून तपासण्यो ज्यो करता तितून मेन कितें कितें डायग्नोज जावपाक शकता, एनिमीक आसा काय कितें, ब्लड प्रेशर वाडटा काय कितें, आमी साखरीचे डायबिटीक जाला काय कितें, चुकून कॅन्सर जावंक जाला काय कितें, हे प्रिलिमिनरी स्टेजीचेर म्हणजे पयले स्टेजीचेरूच ते आमकां कळटा. आनी कळ्ळें जाल्यार 100% ह्या दुयेंताक वखद आसा आनी वखद केलें जाल्यार पूर्णता तुमी ट्रीट जावपाक शकता. म्हणून ही कॅम्पेन आशिल्ली. म्हाका खूब खोस भोगता. हांवें उलो मारलो आनी सगळ्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांतल्यान चेक बाय दोतोर ही कॅम्पेन सुरवात जाली. नो डावट नॉट ओन्ली इन द गव्हर्मेंट सर्विसीस बट प्रायवेट हॉस्पिटलांतल्यान 8 काय 10 प्रायवेट हॉस्पिटलां. एक्चुली हाजी कॉस्ट तुमी प्रायवेट करूंक वचत जाल्यार 5,500 रुपया आसात. बट तांच्यांनी आपल्या हॉस्पिटलान 1,400 रुपयाच्या कन्सेशनल रेटाचेर 8 तारखेच्यान चालू केल्या ती 30 तारखेपर्यंत ही तेंच्यांनी फक्त 1,400 रुपयाचेर तेंच्यांनी दिवपाक सुरवात केली. आनी आयचो आंकडो जर पळयत म्हणजे आमच्या एका PHCन 900 पेशंट जाले. पुराय गोंयभरचो आंकडो आयचो जो आसा हो 40,000 तेंकला. हे पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता. मडगावच्या तवंडे वाठारात चालू आशिल्ल्या बांदकाम प्रकल्पाक लागून थळाव्या लोकां मदीं तिडकीचे लार पातळ्ळा. बेकायदेशीर काम चलता असो आरोप करून नागरिकांनी सरळ पालिका महामंडळा कडेन धाव घेतली. पळयात पुराय बातमी. दवंडे वाठारात रावपी थळावो नगरसेवक लिंडन परेरा हांच्या फुडारपणाखाला थळाव्यांनी मडगाव नगरपालिकेचो मुखेल अधिकारी मधु नार्वेकाराची भेट घेतली. ह्या वेळार संबंधीत बिल्डरा कडेन गरजेचे परवाने नाशिल्ल्याचे गंभीर आरोप जाले. प्रकल्पा भोंवतणी उबी केल्ली फेन्सिंग आनी जायरातीचे तकटे बेगोबेग काडून उडोवपाची मागणी नगरसेवक परेरान केली आनी ही सुवात नागरिकां खातीर उक्ती दवरची अशी आपली भुमिका उक्तायली. मजगती पालिका अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रकरणाचो परतून नियाळ घेतले आनी नेमांचे कसले उल्लंघन जाल्यार संबंधीत बिल्डरा आड कारवाय करपाचे आश्वासन दिले. आता ह्या प्रकरणात प्रशासन खंयची पावलां उबारतले हाचेर थळाव्यांचे लक्ष केंद्रीत आसा. तेणेन सांगलेलें की तेणी सीओ ते फेन्सिंग घातला थिंगा विथ एडवर्टिजमेंट घातलेले. सो ताका रिक्वेस्ट केलें तांकां वचून काड म्हणून. सो हांवें सीओक लास्ट विकाक सांगलेलें ते फेन्सिंग आनी ते सगळे फोन तरी हांवें ते काडपाचें म्हणून कित्याक रेजिडंटाक हेका नाका म्हणून. आनी आयज कित्याक सीओन आयज इन्शुरन्स दिला विथीन 48 hours म्हणटा तो विथीन 1 or 2 days गिव इट सम टायम म्हणला. इन्स्पेक्शन ऑल्सो बीन डन बाय द इंजिनियर्स JE and ME. So the report has been put up. And after the report, the hoardings and the advertisement and the phone will be removed. And I ensured the residents that I'll follow up with this matter and I'll see that that thing will be removed. License asa pun tangka. License has been applied for it, but has not been issued. So unless the license is issued, that the hoardings and the advertisement should not be put. As to me, that thing should be removed. 3 people approached to me. I already conducted inspection, technical section. They will submit the report. And accordingly, I will act. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकारणेकार. दाबोळेच्या प्रभू वालेटा कॉम्प्लेक्सात रावपी नागरिकांक फाटले कांय दीस जाले डायरिया दुयेंसाक लागून हुसक्यात आसा. दूषित उदकाक लागून तांच्या भलायकेक धोको निर्माण जाला. ह्या विशीं नागरिकांनी शुक्रारा गोंय मानवाधिकार आयोगा कडेन याचिका दाखल केली. उदकाचो उणो दर्जो आनी अनियमीत पुरवण हाका लागून डायरिया आनी हेर दुयेंसांची प्रकरणां सामकार आयल्यात. हाका लागून 180 ते 300 लोकांचेर ताचो परिणाम जाला अशेंय तांणी सांगलें.
I'm a resident of Prabhu Valeta, and related to our water utility issue, we have just filed the petition to the Human Rights Commission, and let's see now. We are waiting for our issues get resolved, and we are hoping so we can get our basic needs which we are asking. Let's wait. So, what are your demands basically, which are submitted in the petition? We are in crisis situation. We are not getting water. We don't have water to drink. Our STP plants are not working. Now there are water cuts. We are not getting drinking water. People are having diarrhea in the society. They are not getting water continuously. So many issues are there. So for that reason we have done this. So now we are looking for their. सांगे तालुक्यातल्या उग्या वाठारात बेकायदेशीरपणान खणकाम सुरू आशिल्ल्यान थळाव्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे कागाळ दाखल केली. ते प्रमाण शुक्रारा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार येवन भेट घेत पळोवणी केली. कारवाय करपाचे आश्वासन दिले. कागाळदारान केल्ले कागाळी प्रमाण खणकामाक लागून सैमाची नाशाडी तशेंच ब्लास्टिंग आणि जड वाहनाची येरादारी सुरू आशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे. तेन्ना या प्रकरणात सरकारान बेगोबेग लक्ष घालचे अशी मागणी तांणी केल्या. ऑटोबूस फाटल्यान तेचो सर्वे 39 आयज गोवा पोल्युशन बोर्ड येयल्लो हिंगा इन्स्पेक्शनाक, आनी हांवें तेंका वळोन इंग्रान दाखयलें आनी तेणें तें चोयलें. आनी आतां मिडिया बद्दल सांगता हो नाला हे नालां सगळ्या ती माथ्या ती नालां देंवतली. आनी हांव वायड एज अ चेअरमॅन उगे पंचायतीचो, ताका लागून म्हाका जाता वायट दिसता, ताका लागून हांवें फुडें सरलां. आनी जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान एक्शन घेवचें इतलें म्हाका मागणी. कंप्लेन केन्ना केल्ली तुवें? कंप्लेन म्हयनो जालो कंप्लेन केली. आज इन्स्पेक्शना येयले हय. आनी इन्स्पेक्शना कितें सांगलें सद्या आतां कितें सांगलें म्हाका तुमकां? कांय सांगला ना, फक्त तांकां दाखयलां कितें जालें तितलें. हेजे पयलीं तुवें आनी कितल्यो कंप्लेनी केल्ल्यो? हांवें ते मायन्सा बीन केल्ल्यो सगळ्यांक केले. मागीर इन्स्पेक्शन जालां म्हळ्यार तें इन्स्पेक्शना अजून रिपोर्ट म्हाका मेळ्ळा. आनी सद्या ही क्वारी जी चलता हेजेर लिगल आसा काय इलिगल तुमचें म्हणणे प्रमाण? इलिगल म्हणटा इलिगल कित्याक लागून कितें अशें हांव इलिगल म्हणून हांवें तेजेर कंप्लेन केलो आहा, तेन्ना प्रूफ जातलो इलिगल कितें आहा तें. म्हाका जेन्ना म्हाका फुडें वचपा जाय कोर्टान वचपा जाय, कोर्टान फुडें वचपा तयारी म्हगे चलता आनी हायकोर्टान पिटिशन फायल करतलो. हें म्हगे करपाचें आसा. गव्हर्मेंट ऑफिशियल हेजेर अजून काय कित्याक लागून ते एक्शन? गव्हर्मेंट ऑफिशियल घेयना कित्याक तेंका कितें मेळटा आसतलें, ताका लागून ते गव्हर्मेंट ऑफिशियल हें करपाक न्हय. तुमी खंय खंय पण आतां सद्या कंप्लेन दिल्ली आसलेल्यो? सगळ्याक केलो, आख्खे पुलीस धरून सगळ्याक, कलेक्टर धरून मामलेदार सगळ्यांक केलो. येवन इन्स्पेक्शन केलें पूण अजून कांय कंप्लेन कांय जायना आनी ते कांय एक्शन घेयना. तूं आतां कितें सांगपाक सोदता हेजे आतां म्हणल्यार? मगे आनी फुडल्यान कांय कंप्लेन कांय करपा ना, ताका हायकोर्टान पिटिशन फायल करपाचें इतलें मगे हें चलता. टी टाइम खबरो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत तुमकां सगळे येवकार. आजचो दीस जर पळयलो जाल्यार आमचे बिराबागचे बंधाऱ्या खातीर विरोध करपी त्या जाका म्हणटलो आज टोटल फूल जर दीस जर पळयलो जाल्यार
फकत हांगा मडगांवां न्ही, मडगांवां हांगा दर्याबंदाचेर शेत जालो ताचे फाटल्यान सद्याक आमी आतां हो जो जेन्ना ही कार्यावळ करतात तेन्ना मिराबागचे लोक आमचे मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर थांबून बशिल्ले आसात. आज मिराबागकारांक सपोर्ट दिवपा खातीर कुडचड्याच्या व्यापाऱ्यांनी आपले बाजारपेठ